इंटरनॅशनल ह्युमन राईट्स असोसिएशन आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संघटना आणि मॅडम हेझल डिसिल्वा सेक्रेटरी इंटरनॅशनल ह्युमन राईट्स असोसिएशन गोवा चॅप्टर एका खास कारणा खातीर ही आमी पत्रकार परिशद आज आयोजीत केल्या. एक म्हणजे एक नॅशनल लेवल इव्हेंट आमच्या गोंयांत जाता आणि तो मडगांवांत जाता. 22 आणि 23 ऑगस्ट अशे 2 दीस रवींद्र भवन मडगांव हांगा अखिल भारतीय राष्ट्रीय पांवड्या वयले एक नॅशनल लेवल जेका आमी म्हणटात ताजे प्रायज डिस्ट्रिब्युशन फंक्शन हांगा जाता, जाका सगळी ऑल ओव्हर इंडियेची नॅशनल टॉपर्स जे 10 नॅशनल टॉपर्स आसात ते आणि तांचे पेरंट्स हे गोंयांत येतात तांच्या प्रायज डिस्ट्रिब्युशन फंक्शना खातीर. हे प्रायज डिस्ट्रिब्युशन कसलें तर अपार्ट फ्रॉम एकाडेमिक्स दर एका स्कुलांत एकाडेमिक्स सोडून आमचे स्पेल बी, हँडरायटींग आणि ड्रॉइंग ह्या कॅटेगरीनी एक स्पर्धा जाता नॅशनल लेवलाची. अप टू नॅशनल लेवल वता, अप टू इंटरनॅशनल लेवल वता ती. अपार्ट फ्रॉम एकाडेमिक्स पयलीं स्कूल लेवलाचेर जाता, तातूंतल्यान सिलेक्शन जावन स्टेट लेवलाचेर वता, ताजे फाटल्यान नॅशनल लेवलाचेर वता आणि मागीर इंटरनॅशनल लेवलाचेर वता. सो नॅशनल लेवलाची मेरेन ही एग्जाम ही सर्त जाली, हाका आमी कॉम्पिटिशन म्हणटात. हें कॉम्पिटिशन जालां आणि ताजो रिजल्ट ऑलरेडी अनावन्स जाला. सो प्रत्येक कॅटेगरीक हे म्हणजे स्पेलिंग बी, ताका स्पेल बी म्हणटात, हँडरायटींग आणि ड्रॉइंग ह्या परिक्षेक रायट फ्रॉम लोअर केजी ते 12वी मेरेनचे विद्यार्थी बसतात ऑल ओव्हर इंडियेच्या ह्या एग्जामीक. सॉरी सर्त म्हणया ताका आमी, कारण इट्स नॉट एन एग्जाम, इट्स अ कॉम्पिटिशन. आणि तातूंत भितर ती भुरगीं त्या लेवलाचेर एक्सेल करतात आणि मागीर आमी जे फर्स्ट 10 टॉपर्स आसात ह्या सगळ्या तिनूय हातूंतले स्पेल बी, हँडरायटींग आणि तिसरें ड्रॉइंग हांचे फर्स्ट 10 नॅशनल टॉपर्स आसा पळय तांकां आमी इनवायट करतात ह्या प्रायज डिस्ट्रिब्युशन फंक्शनाक. आणि गोवा इज अ परमनंट व्हेन्यू फॉर दीस नॅशनल प्रायज डिस्ट्रिब्युशन फंक्शन. पयलीं ते बेंगलोर जाताले, चेन्नय जाताले, खंय वेगळे वेगळे कडेन जाताले. हें गोंयांतलें तिसरें प्रायज डिस्ट्रिब्युशन फंक्शन. हाजे पयलीं 2 प्रायज डिस्ट्रिब्युशन फंक्शन्स ऑलरेडी हांगाच जाल्यात, मडगांवांतच जाल्यात, ते बी रवींद्र भवनांतच जाल्यात. सो हे तिसरें प्रायज डिस्ट्रिब्युशन नॅशनल प्रायज डिस्ट्रिब्युशन फंक्शन जे 22 ऑगस्ट आणि 23 ऑगस्ट अशे 2 दीस जाता. आता 4 सेशन्स आसात, ताजे खातीर वेगवेगळे चीफ गेस्ट आणि गेस्ट ऑफ ऑनर आमी आमंत्रीत केले. ह्या सगळे फिल्डांतले जवळ जवळ 700-750 सुमार भुरगे अलॉंग विथ देअर पेरंट्स गोंयांत येतले. तातूंतल्यान एक ट्युरिजमाकय हातूंतल्यान ह्या प्रायज डिस्ट्रिब्युशनांतल्यान बूस्ट मेळटा अशें आमकां दिसता. तर जवळ जवळ 4.5 lakhs विद्यार्थी ह्या एकंदर सर्तींनी वांटेकार जातात. स्टार्टींग फ्रॉम स्कूल लेवल 4.5 lakhs प्लस. थंयच्यान ते मागीर तातूंतल्यान सिलेक्शन जावन मागीर स्टेट लेवलाचेर वतात, थंयच्यान नॅशनल लेवलाचेर वतात आणि थंयच्यान मागीर इंटरनॅशनल लेवलाचेर वतात. गोंयच्यान तुमकां सांगपा म्हळ्यार खास 18,000 भुरगीं ह्या सर्तींनी वांटो घेतली ह्या वर्सा 2025-26. तातूंतली स्टेट लेवलाचेर जवळ जवळ 7,000 भुरगीं पावलीं आणि आतां नॅशनलाक जवळ जवळ 350 भुरगीं गोंयचीच, गोवा एक्सक्लुझीव 350 भुरगीं ह्या प्रायज डिस्ट्रिब्युशन फंक्शनाक क्वॉलिफाय जाल्या. नॅशनलाक गेलीं पूण फर्स्ट 10 टॉपर्सां भितर आसा पूण गोंयकार एक 10 सुमार भुरगीं आमची ह्या प्रायज डिस्ट्रिब्युशन फंक्शनाक वांटेकार जातलीं जी नॅशनल टॉपर्सान आयल्या पयले फर्स्ट टू 10. ओके, पयलीं इनॉग्युरल सेशन जें आसा तें 22 तारखेक सकाळीं 10 वरांचेर जातलें. ताचें उक्तावण करतले भौमनी श्रीपाद बाब नायक, आमचे केंद्रीय राज्य मंत्री, ते मुखेल सोयरे म्हणून हाजीर आसतले. जाल्यार एडवोकेट नरेंद्र सावयकर, NRI कमिशनर गोवा स्टेट, हे मानाचे सोयरे म्हणून हजर आसतले. दुसरें सेशन जें आसा तें ताका आमी आमंत्रीत केल्यात. तेम्पो कॉलेजीचे प्रिंसिपल आनी प्रोफेसर डॉक्टर मनोज कामत आणि तांच्या वांगडा आसतले गौरीश बाब धोंड, इंडियन रेड क्रॉस सोसायटीचे जे चेअरमॅन आसात आणि हॉटेल असोसिएशन जे आसा ताजे ते चेअरमॅन आसात, तांकां आमंत्रीत केल्यात. तिसरें सेशन हें दुसरे दिसा जातलें. तिसरें सेशन आसा हें दुसरे दिसा. सेकंड सेशनाचें मातशें पयलीं हे गेस्ट ऑफ ऑनर म्हणून हजर रावतले. मागीर हय 23 तारखेक सकाळीं 10 वरांचेर तिसरें सेशन सुरू जातलें.
ताका 23. 22 आणि 23 तिसऱ्या सेशनाक गोंयचे WRD आनी कॉर्पोरेशन मिनिस्टर सुभाष शिरोडकर जे स्वता एज्युकेशनिस्ट आसात, माजी एज्युकेशनिस्टांचे कॉलेजीस आसात ते चीफ गेस्ट म्हणून आसतले. जाल्यार डॉक्टर सूरज प्रभुदेसाय म्हणून एक नामनेचे सर्जन हे गोंयचे ते गेस्ट ऑफ ऑनर आसतले. हें तिसरें सेशन जें दुसऱ्या दिसाचे पयलें आनी निमाणें सेशन कंक्लुडींग सेशन जें आसा 23 तारखेचें ताजे चीफ गेस्ट म्हणून श्री राम प्रभुदेसाय, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन्स जज साऊथ गोवा हे चीफ गेस्ट म्हणून जर आसतले. श्री राम प्रभुदेसाय. जाल्यार मिसेस सिंधू प्रभुदेसाय will be the guest of honor. She is Deputy Director of Education, Government of Goa. आणि तांच्या हातांतल्यान हें सगळें बक्षीस वितरण जातलें. ह्या सगळ्या आख्ख्या इंडियेंतल्यान जे टॉप 10 भुरगीं आसात तीं आनी तांचे पेरंट्स जे आसात ते सगळे गोंयांत येतले. आणि गोवा बींग वी आर प्राऊड दॅट गोवा बींग अ परमनंट वेन्यू फॉर दीस प्रायज डिस्ट्रिब्युशन फंक्शन. हें तिसरें फंक्शन गोंयांत जाता 22 आनी 23 तारखेर. फुडली जर तुमकां कितें टॅक्निकल म्हायती जाय हांव विनंती करता श्री अनंत गोबरे जे नॅशनल कॉर्डिनेटर म्हणून स्वता ह्या सर्तीचे नॅशनल कॉर्डिनेटर म्हणून काम करतात. तांणी तुमकां एक कितें एडिशनल म्हायती दिवची. नॅशनल ट्रॉफी And we are providing them certificate and trophy. Now this particular competition which we are having is throughout India. So almost around 20 Kalusaf company started in 2008 in Calcutta. And from there, ही जवळपास गेली 18 वर्सां ही स्पर्धा चलता स्कूल लेवल, स्टेट लेवल, नॅशनल लेवल आणि इंटरनॅशनल लेवल. कंपनीची 4 ऑफिसेस आसात. कंपनी ऑपरेट्स फ्रॉम Bangalore, Calcutta, Cochin and Lucknow. Shortly we have also started an office in Mumbai. Apart from this, we are having spelling bee competition, handwriting called as writing wizard competition, then drawing doodle and a little hands competition, particularly for KG section. Now this competitions at spelling bee, we are at international levels. Students from India which are getting qualified to the international levels are representing India at 2 venues. One is online with a US-based company called Spell Pandit at international levels, and one in China, which we have recently an offline event in China. Apart from this, we have handwriting competition, which is at till national level. Drawing doodle, which has been started last year, it's also at till national level, and then little hands is also till national level. It starts at the school level in all the schools. Then gradually the students which are getting qualified from school, they go to the state. From state, they the top 25 students of each state are considered for the nationals, and top 10 students of nationals are considered for internationals. So like this whole competition gets completed in 1 academic year. So like this, it is going on for last 18 years. This is our 18th nationals prize distribution function. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.